कदंब कर्मचारी उपरांत आता पंचायत कर्मचारी 7वे वेतनाचा प्रश्न घेऊन आझाद मैदानावर पावले। लागू करा नहीं चलेगी नहीं चलेगी। 2016 7वं वेतन लागू करता म्हणून उत्तर दिले, मात 8 वर्सां उपरांतूय वेतन ना। ऑल गोवा पंचायत कामगार हांचे फुडारी आणि कामगार गोंयच्यो सगळ्यो 191 पंचायतीचे प्रतिनिधी पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत त्या आझाद मैदानाचेर आयल्या आणि त्यांची प्रमुख मागणी आसात 7वा वेतन आयोग आमकां लागू करात। पंचायत कामगारां सरकारान 6वो वेतन आयोग दिल्लो आणि तो दिवन 2015 वर्सां जाली। 2008 आमी आतां 2024 आसा। 7वो वेतन आयोग येवन 8 वर्सां जाली 2016च्यान। गोंयांत 2018च्यान इम्प्लिमेंट केल्लो बाकीच्यांका, पूण आजुनूय पंचायत कामगारांक तो लागू करूं ना। गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फायनान्सान नोटिफिकेशन काढलां की 2018 5 वर्सां पयलीं की ज्यो संस्था आसा तांकां 6वो वेतन आयोग लागू जाल्लो तांकां आमी 7वो वेतन आयोग लागू करतले। थकबाकीचेर कांय उलोवनाशिल्ले, लागू करतले। आणि अजूनही 2024 आमी पावले तरी पंचायत कामगारांक हो वेतन आयोग लागू करूं ना। आमी सगळे तरेचे ह्या सरकारा मुखार दंडवत घातल्यात, मेमोरंडम केला आणि ह्या सरकाराची एक गजाल म्हटल्यार ना अशें ते केन्ना म्हणना, दिता रे दिलो रे ह्योच गजाली कायलोळ्यो करतात। प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत।